अशें सगळे सोडून हांगा आयले आनी तांकां विचारलें कित्याक केलां काय म्हूण. तुमच्यान रावपाक जातालें थोडे दीस सॉर्ट आवट करपाक. जेन्ना डिमार्केशनाचो प्रोसेस स्टार्ट जाला सो ते म्हणपा लागले आमचे प्रॉपर्टी तुमची प्रॉपर्टी जावं कोणूय प्रॉपर्टी. तांकां आमी सांगलें सुप्रीम कोर्टाचो हालींच एक ऑर्डर आयिल्ली आसा. उत्तर प्रदेशाक जे बुलडोजर पॉलिसी करतालो पळय तो योगी आदित्य योगी, आनी सुप्रीम कोर्टान सांगलां कोणायचें घर जावं लिगल इलिगल कितेंय जावं तुमच्यान हात लावपाक जायना, तुमी नोटीस दिवपाक जाय. सो आयज नोटीस दिनासतना तुमी कशे आयले, तोय बी पुलीस फोर्स घेवन. कोणाचो भंय आसा? आमचे गोंयकार कितें वायलंट? आमचे गोंयकार पीस लवींग. जेन्ना फाटल्या फावट आमी मिटींग घेतिल्ली तेन्ना आमी डिसिजन घेतिल्लें तुमी म्हणटा एक्वायर केलां, आमकां खबर ना, आमच्या लोकांक खबर ना. प्रॉपर लिगल प्रोसेस आसपाक जाय. तो लिगल प्रोसेस जायनासतना कशें आयले? सो बाय द टायम आय केम हियर म्हाका कळून आयलें की मामलेदार गेले म्हूण. मातशें रावपाक जातालें. मामलेदाराचो फॉल्ट ना हातून ऑथॉरिटीज ऑन टॉप. आयज कोण येना तांचेशी? कित्याक इलेक्शन ना. इलेक्शन ना जाल्यार कोणाक ह्या लोकांचो गरज ना. जेन्ना वोट जाय तेन्नाच लोक येता. ही याद धरतले आमी की आमच्या आकांताच्या टायमार हो सरकार फाटल्यान रावन ऑर्डरी दितालो जबरदस्ती करून पुलीस फोर्स धाडून हें करपाक. सो वी हॅव टोल्ड देम प्लीज स्टॉप दीस. कित्या खातीर इतकी घाई जाल्या अशें दिसता हांव तेच विचारता इतली घाई कित्याक? जेन्ना आमची मिटींग जाल्या तेन्ना तुमी सांगलें येस देर वील बी प्रॉपर DSLRचे लोक येवन कितें येवन. एम्बिग्युटी आसा ती आसपाक उपकारना म्हण. हे आमच्या लोकांचे शेकडे जाले घर आसा आतां येवंक ना. इट इज व्हेरी इजी टू से आमी एक्वायर केलें कितें? सरकार म्हूण तुमी एक्वायर करतात. ही घरां जाली नासत थोडी शेकडे. दीस इज द फोर्थ जनरेशन वीच इज स्टेईंग हियर.